खूब जाण म्हणटात की कांय जाणां खूब दिले, कांय जाणांक इल्लेशें दिलें म्हणून. यू आर अ 7 टायम MLA नाव. तुम्ही सगळी राजकारणातले चढ उतार पळयल्यात. आज जेन्ना कांय मंत्र्याक तुमच्याच कॅबिनेटांतल्या दिसता की कांय जाणांक खूब दिले, कांय जाणांक कमी दिले म्हणून, तुमी हाजे कडेन एक सिनियर मेंबर ऑफ द हावस अँड द पार्टी म्हणून कशें पळयतात? कोणाकडे चड दिले, कोणाकडे कमी दिल्या तेजेर कांय नासता. काम करपाचें आसता जाल्यार वो काम करपाचें आहा जाल्यार म्हाका तरी दिसता एकूच खात्यान तूं खूब आनी खूब करपाक शकता. खरें टायम दिल्यार, तुजें मन सारकें लायल्यार आनी काम करपाची पद्दत बरी आपणायल्यार म्हाका दिसता तूं खूब काम करपाक शकता आनी तुकाच दिसतलें की बाबा टायम इज नॉट इनफ इवन फॉर वन पोर्टफोलियो अशें जावपाक शकता. आतां तुमी सांगलें म्हाजे कडेन 3च आहा, म्हाका समाधान आसा. म्हणजे 2 सुद्दां आसले जाल्यार हांव समाधान आसपाचो. हांवें केन्ना कांय मागूना गोंयच्या राजकारणांत. काम करपाची इच्छा आसा. आनी जे इंडस्ट्रीज पोर्टफोलियो जो म्हाजे कडेन आज आयला, इन 1990 हांव इंडस्ट्रीज एंड मायन्स हांवें सांबाळलेले. ते वेळार आय वॉज हार्डली आय थिंक 28 years old. आतां हे काळार परत इंडस्ट्री आयले आसा. इट इज अ बीग चॅलेंज. बीग चॅलेंज हांव कित्याक म्हणटा की उद्योग गोंयांत येवपा जाय. आमी जेन्ना बेकारसाण वाडटा ती चोयता, आमी जेन्ना आमचे युवक जे भुरगे आसा दुसरे स्टेटींनी वयता, विदेश वयता, कित्याक वयता? हांगा ऑपॉर्च्युनिटी ना म्हूण वयता. आमी अशे बदल हाडपा जाय की एक एटमॉस्फियर क्रिएट करपाक which is conducive to good environment friendly and clean industry coming to Goa. कशा एवरी टायम somebody takes over this portfolio तो हीच भाशा उलयता आनी मागीर कांयच जायना. आमी आतां इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड सुद्दां पळयलो. दिसलें की सिंगल विंडो म्हणून, पण विंडो तितल्योच आहात आनी एक विंडो एड जाली. रिफॉर्म्स जाय अशें तुमकां दिसता काय कितें? आनी जर जाय जाल्यार कसले रिफॉर्म्स हाडप तुमकां आवडटलें? 1990 हांव मुद्दाम सांगपाक सोदतां. जेन्ना हांव उद्योग पोर्टफोलियो हांवें सांबाळलेलो, इंडस्ट्रीज पोर्टफोलियो, वेर्ना इंडस्ट्रियल एस्टेट टुडे इज द मोस्ट प्रॉस्परस इंडस्ट्रियल एस्टेट एंड सो मेनी अदर इंडस्ट्रियल एस्टेट्स. तेन्ना तें खातें म्हाजे कडेन आशिल्लें. सो बेजिकली इट वॉज माय बेबी. हांव स्पश्टीकरण आनी लांब वाडोवपाक सोदना कितें कितें केल्लें तें. पूण एक सांगता हांव, म्हणजे आदीं हांवें केल्लें. आतां म्हाजें फ्रॉम डे वन इंडस्ट्रीज एक हांवें म्हणजे काम दिल्लें आसा. जे इंडस्ट्री सेक्रेटरी जावन दी, म्हाजे डायरेक्टर आसून दी, इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन जावन दी, सोंपेपण हाडपाक, सिम्प्लिफायींग द प्रोसिजर. सिंगल विंडो आमी जशें म्हणटा, हांव मान्य करता तुमी सांगलां तें, कितलेशे विंडो आसता आनी वयल्यान सोंपेपण मेळपा सुवातेर वयल्यान कटींग जाता. IPB इज बेस्ट एक्झाम्पल. IPB हांवें तेजे कायदे पळयला, कशे स्थापना जाली आनी कशी प्रोसिजर आसा. हांवें आमचे इंडस्ट्रियल एक्टूय पळयला, IDC एक्टूय पळयला. बदल हाडपा जाय. बदल हाडपाक हांवें एक ब्रीफ म्हाजे सगळ्या अधिकाऱ्यांक दिला. 1 म्हयन्या भितर म्हाका न्यू पॉलिसी जाय. आनी तितलेंच न्हू, हांवें तांकां दुसरे प्रोग्रेसीव स्टेट्स आहा ते स्टेटीनूय हांवें तांकां धाडल्या. ते गुजरात आसून दी, तेलंगना आसून दी, वेर लँड इज स्कार्स लायक हिमाचल प्रदेश, कमी लँड आहा, तरी आसतना थिंगा बरे बरे उद्योग आसा. थिंगा तेणी कशें मॅनेज करता विथ लेस लँड लायक गोवा. हे सगळें इंटग्रेट करून कंबायनींग द सिनर्जी एक बऱ्यांतली बरी पॉलिसी हांव हाडटां. आय वॉन्ट इट टू बी अ ट्रान्सपेरंट पॉलिसी. आनी म्हाका खात्री आसा आज जो उद्योग दिसता गोंयान येवपाचे ते कोण येयना, बरी नामनेची कंपनी कोणूच येयना. आय कॅन सेफली से वन थिंग, गिवन अ फ्यू मंथ्स टायम you will have top companies making a beeline for Goa as it had happened in 1990. Of course, I am qualifying it. In 1990, there was also a tax holiday from the center. म्हणून येताले. आतां हांव वेगळे वेगळे उद्योगपती कडेन उलयल्लो आसा नॅशनल लेवलार, व्हडले स्टेटींनी. तेंची एकूच मागणी, आमी जाणा गोंयान आमी व्हडलेशे कन्सेशन आमकां मेळपाना. आमकां एकूच कन्सेशन जाय. आमकां खूब खूब विंडो नाका, एकूच विंडो दवर, क्लियरन्स तुमी दिया. आनी तेच बरोबर एकूच आमकां कन्सेशन जाय, SGST आसा ते तुमी वेव करा आनी सोंपेपण लँड दिवपाचें करा. आमी येता, व्हडलीं व्हडलीं नांवां येवपाक सोदता गोंयान आनी बरे इंडस्ट्री, नॉन पोल्युटींग इंडस्ट्री. एक बदल हांव हाडपाक सोदतां. आज हांव तुजे कार्यक्रमां एनावन्स करपाक सोदतां. पयलें कितें आसतालें, तूं सगळ्या डिपार्टमेंटा कडेन तांकां नाचचें पडटालें. 1 वरस 1.5 वरस परमिशनाकूच घेवपाक लागतालें एप्लाय करून. As on self-declaration, that is going to be the new policy. Merely on self-declaration, we want to trust the industrialists, we want to trust the industry. This is going to be the trust of the new policy. म्हणजे
मेन मुखेल हे पॉलिसीचो तो उद्देश आसतलो. तूं डिक्लेरेशन दी कितें कितें तूं घालता. प्रोडक्शन सुरू जावचे आदीं तुवें सगळीं परमिशनां वेवस्थीत घेवपा जाय आनी तें आमी तुमकां फॅसिलिटेट करतले घेवपाक. सो वेन इंडस्ट्री विदीन 2 years टायम इट वील बी रेडी विथ इट्स प्रोडक्शन, रेडी विथ एम्प्लॉयमेंट. मग तुम्ही म्हणटा जस्ट सामान्य मनशाक कळपा खातीर सद्याक परमिशन घेवपाकच 1.5 वर्स वतालें, ताजे उपरांत मागीर काम सुरू जातालें. होय. आज तुम्ही म्हणटात तुम्ही काम रोखडें सुरू करात, 1.5 वर्स मेरेन परमिशन जावं दी, ताजे उपरांत तुगेले आमी पळयतात आनी तुमी प्रोडक्शन सुरू करात. या आनी हांव रावपाची गरज ना. रावपाची गरज ना. तेच बरोबर हांव आनीकूय ऍड करता. तेच बरोबर हांव तांकां सांगपाक सोदता न्यू पॉलिसी, अ सर्टन पर्सेंटेज ऑफ ट्रेन्ड पर्सनल फ्रॉम गोवा शूड बी देर. तुम्ही ते काम सुरू करतना आमचे गोंयचे भुरगे क्वॉलिफायड जे आसा पूण ट्रेनिंग ना, तुम्ही फाल्यां एक्सपिरियन्स सोदतले, तांकां एक्सपिरियन्सा खातीर तुम्ही दुसरे कडेन खंय तरी धाडचे पडटले, ओ ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूटान धाडचे पडटले, ओ तुमी स्वताचे ट्रेनिंग दिवचे पडटले. फाल्यां अशें म्हणपा नाका इंडस्ट्री येयली आनी आमचे गोंयकार भुरग्यांक कोणाक काम ना.